सत्तरीतले दरेके पंचायतीक एक फुटसाल ग्राउंड दितलो भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन सांगला। जांकां मळा खातीर जागो ना तांकां तो आपूण मेळून दितलो अशी घोशणा ताणें केल्या। गुळेली सत्तरीत नव्यान बांदिल्ल्या गणपती विसर्जन स्थळाचें उक्तावण भलायकी मंत्री आनी थळाव आमदार विश्वजीत राणेन केलें। खूप बरें दिसता की गोयली पंचायत क्षेत्रात खूप दिसांनी कार्यक्रम जाता। गणपती विसर्जनाचो विषय असलो तरी बी पंचायत बॉडी जी आशिल्ली फाटल्या फावट बरें काम केल्लें आसा आनी त्याच बरोबर आयज गोयली पंचायत क्षेत्रांत आयज आमी आयल्या गणेश चतुर्थी आतां पावले आमकां तेकलीच आमची आनी हांवें कितें थारायलां की हे जाले उपरांत पंचायतीन घेवन जे कितें ऑफिसर आमी हाडूं शकता हाडून जे तुमचे विशय एज इट इज हांव आतां कंटिन्यू सॅटर्डे टू सॅटर्डे आसतलोच तुमकां मेळपाक, पूण त्याच बरोबर तुमची पंचायत बिल्डींग आनी आमी कितें थारायलां की पयले आमचे भुरग्यांक खेळपाक गोयली आसूं काय दुसऱ्या खंयच्याय पंचायत क्षेत्रांत आसूं आमी ते फुटसाल ग्राउंड प्रत्येक पंचायत क्षेत्रांत आमच्या भुरग्यांक आमच्या खर्चाक आमच्या ट्रस्टच्या माध्यमांतल्यान एक 40-50 लाख खर्च करून प्रत्येक पंचायत क्षेत्रांत एक डे लायट अशें फ्लड लायट घालून म्हणजे भुरग्यांक खेळपाक एक बरी पैकी सोय आसतली आनी गोयलीच्यान आमी सुरू करतले। म्हणजे गोयली आमची एरिया जर गावल्यार विकते घेवपाक परिस्थिती आयल्यार बी आमी घेवपाक तयार आसा, कारण गोयलीच्या भुरग्यांक योग्य तरेचे फेसिलिटी उपलब्ध करून दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो। नवीन बॉडीक जे कितें सपोर्ट जाय ते सपोर्ट आमचो आसतलो। त्याच बरोबर जे सार्वजनीक कामां आसा आनी भुरग्यांचो विशय भुरग्यांचो विकास एक हांव भुरग्यांक सांगूंक सोदतां की सरकार फुडल्या 5 वर्सां आसा जे कितें आमी भुरग्यांक संदी निर्माण करूंक जाय निर्माण करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो। ही पंचायत क्षेत्र आमकां एकदम लागींची पंचायत